या बड़ा गाइस रोल आवनी गालनो जीर गालनो फुल रेडी रवा सादा डोसा रेडी एक नंबर म्हणजे खिचडी आवड मग टाइम ना आसिले ताजे किती हांव फटाफट केले लंच रेडी सोबत आम्हाला घरकडे तुमचं ते त्यांनी चिकन केलं आणखी अशीची पार्सल पेटत रवा व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि प्रेझेंट के गुड मॉर्निंग घंटे जाले 9:41 शायद म्हाका दिसता त्या गोळी घेतलेली ना ताजे खातीर म्हाका न्हीद येयली दिसता आणि हांव 7 घंटा अलार्म दवरला हांव लायक 45 मिनिट एक अर्ध घंटा मागीर उठव बट मागीर पळयलें तर 8:45 जेवन गेल्ले तर 8:45 जालें मागीर अशी टाइमपास करता आता 9:40 आता जस्ट ब्लॉग स्टार्ट केला आणि आता ब्रेकफास्ट रेडी करता असं हांवची कितें बेटर फील असं का म्हळ्यार कंपॅरेटिवली काल सकाळ म्हाका प्रॉब्लम जाला उठताना पूरा सोरनेस जाला आज ही कांय जायनी बट ठीक असो ओके नो प्रॉब्लम बट रिकवरी जाता असं ते हॉट बॅग लायता असं गोळी घेता असं डॉक्टराले ॲडवाईस घेतला डॉक्टर कशी सांगता तशी करता असं आणि तुमकां पूर जाणां थँक्यू फॉर विशेस हांव सौखी जाता असं कसांनी ना आशिल्लें जस्ट एक मसल स्पॅझम सांगतात ना तें आशिल्लें तर ताजे खातीर ताणें म्हाका सांगलां की असनाची उठयताना बसतानाची कॅर घे करून तितलें सांगलां म्हाका ताणें आनी कसांनी कांय सांगन ताणें लकीली लायक जाल्यार एक्चुली म्हाका पेन आसा फुडें दाखोवनूची हांव मस्त कॅर घेता हें म्हाका गोतास ह्या मसलाचें म्हाका पेन आसता करून आतां हांव चिकी रिकवरी जाता असं बॅक टू नॉर्मल येता असं आणि हांव आतां ब्रेकफास्ट करता कांय ना कालची थोडे पानपळे पीठ आशिल्लें ताकाची हांव रोल बरसून हांव आतां रवा सादा डोसा करता चलो वचा आतां किचनांत आनी रवा सादा डोसा काडया तर च्या दवरला दूध घून केला हांव पानपळे पीठ काडचें आशिल्लें तें आतां काडटा आनी रवो मिक्स करता त्या बळ्या गायस रोल आनी घालनो जीर घालनो फुल रेडी पॅन दवरला च्या जाल्ला हांगा पोळ घाला आतां पळोवया हें बराबर तशी रवा सादा डोसा जशी जाता की कसं करता क्रिस्पी रवा सादा डोसा रेडी एक नंबर क्या बात है ट्राय केला काडच्या खातीर ह्या बळ्या सुपर हा क्या बात है पळय लायक कर निकळ्ळी बळ्या हांगा तो प्लेट घालला ओ हो उनोची क्रिस्पी पोळो एक नंबर नवे सॉलिड जुगाडू ना पानपळ्या पिठान तूं हांव आतां रुला हांव मिक्स करून रवा डोसा घालले चलो ब्रेकफास्ट करियात हांगा तो रेडी जाला म्हळ्यार म्हाका वच्चे आसा क्लासान तो आनी हांगा आतां नॉर्मल खिचडी गेल्या आतां हांव वचून मागीर येवन जेवता म्हाका सांगल्यार जेव हांव येतांची वेळ जातालो तो खिचडी जाल्या आतां वता आनी मागीर मेळया गाईज ते पळया मून दिवसान तूं आतां मून कशें येयले तें हाफ मून दिसताच वयरी 3:30 जाल्यार मात्र घंटे आनी ते पळया एअरपोर्ट आमगेले मुंबय एअरपोर्ट हे घर कडेन येयलो आनी भूक लागल्या म्हाका आम्मा जेवली की आतां हांव खिचडी करता हांवें तो खिचडी केल्लो हें पळया खिचडी सुपर आनी खिचडी फोटो हांव येतना हें हाडलें कसं ताका लसुणीचे चिवडा तर त्या चिवडा आयकून खावया आनी सुपर आमगेल खिचडी आवड म्हाका टायम ना आशिल्लें ताजे खातीर हांव फटाफट केल्लें लंच रेडी खिचडी एंड लसुणीचे चिवडा ते घंटे 7:30 जाल्ले मागीर एक क्लास जाल्ले आनी आतां हांव म्हाका च्या जेवंक आशिल्लें 1 घंटा एक थोडे एक ब्रेक आशिल्लें तर हांव लेखलें की च्या करया करून तर हांगा च्या रेडी जाला तर आतां च्या पिवया हांव मागीर दिता आनी वापस मागीर म्हाका क्लास आसा मागीर डिनराकचें पळोवया कसन करची करून हांव आतां उठयता डायरेक्ट आतां 9 घंट्याक आतां 7 दाखून 9 ते म्हाका कंटिन्यूस आसा तो क्लास तावळेस ना वेजिटेबल्स आनी पुरो शुभदान ऑर्डर केला हांव वच्चें न्ही तोगू मागीर तिका सांगलेलो फोन करून वेजिटेबल्स आनी प्लीज तूं ऑर्डर कर हांगा कोणी बैसे न्ही तोगू पुरो जाणां उठकर येयलांग तोगून तर कांय ना तशें कांय नाशिल्लें आनी म्हाका वच्चाके कंटाळ येत आशिल्लो तोगू तर ताजे खातीर तिका सकाळीं सांगलेलें हांव तर तिनं हाडला मागीर सांजवेळची मागीर पळयात कसन करचें करून डिनराचें तर आतां च्या पिवया आयचें काम जाल्लें आनी हांव जस्ट घर कडेन आयलो म्हळ्यार हांव शुभदान अम्मा घर कडेन चमकलो जाल्यार ते तांणी चिकन केलें आलगे तर ताजे खातीर आतां चिकन दिलें हांव मेगला कसं ना आशिल्लें ताजे खातीर तिका अम्मान आपयलें की चिकन आसा तूं चिकन व्हरी आनी ताजे खातीर हांगा चिकन हाडलां आनी ह्या बळा
सॉलिड आज एक नंबर डब्बांत लायक करून घाल चिकन येपड्या एक नंबर चिकन रोस असो आणि आम्ही चपाती लटीत असं चपाती करूया चपाती लटीत सांगा आरामशीर हांव मागीर चपाती भाजी तर फटाफट आणि डिनर रेडी करूया आज आरामशीर खावचे काय टेन्शन ना अशींची पार्सल पेटत रब्बा आणि लायक मजा आहे म्हाका तर कसं करच्या जरूरत ना मजा येता कोण पेटयल्यार लायक करून कावेत हे बघा वाट्या गल्ला आता आम्हा दितास मग आयचे दिवस लायक आशिल्लो आनी एडिटींग करून जालें आनी म्हाका आतां गोळी घेवची आसा 3 दिवसाची गोळी दिला डॉक्टरान ते आतां कंप्लीट करता कंप्लीट कर न्ही जाल्यार म्हाका वापस स्टार्ट जेवचे नाकात त्या डॉक्टरान कोर्स दिल्लो तेंची कर्काची आणि आईची रात्री आणि फाल्यां एक दिवस म्हळ्यार सकाळ आणि रात्रीचे तर तितले डोज असं ते पुरो कंप्लीट करता चलो आता वखत घेता आणि व्हिडिओ हांगाच एंड करता तुमकां पळय की आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करात गाईज अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल गुड नाईट गाईज टेक केअर बाय